आयज आमी ज्या प्लेसीचेर उबे आसा, गोंयान जो संसडो आसा तशीच ही एक प्लेस आसली. 15 लाख मॅट्रिक टन कचरो, कचऱ्याचे ढीग, कचऱ्याचे डोंगर हांगा जाल्ले. 2015 पासून हांगाली म्युन्सिपालिटी कामाक लागली हे ढीग काडपाक, क्लीन करपाक. आनी आयज आमी ह्या प्लेसीचेर आसा. कोणूच म्हणू शकना की हांगा ह्या लेवलचे कचऱ्याचे ढीग, त्या लेवलचे हांगा पोल्युशन, त्या लेवलचो हांगा वास, हे सगळे प्रॉब्लेम हांगा आसले. हांगाल्यान सगळे व्हांवून रस्त्यार वयताले, हांगा लोक रावनासले, कोण लागीं पावनासलो. वासान सामके लोक जाम जाल्ले. पूण म्युन्सिपालिटीन डिसायड केलें, हांगा नगर निगम जे आसा तेंच्यांनी डिसायड केलें आनी हें केलें. आयज आमी तुमकां पळयता हांगा कचऱ्या पासून कितें कितें करपाक शकता ते. हांगा हे जो तेंचे एक बारीकसो मॉडल आसा, हांगा तेंच्यांनी जे कंपोस्ट जाता ते कंपोस्ट यूज करून हांगा तेंच्यांनी बारीक बारीक हायड्रोपोनीक सिस्टम करून तेंच्यांनी हांगा झाडां लायिल्लीं आसा, झाडां रोयिल्लीं आसा. हे जे तुमी बेंचीस पळयता, हे जे सगळे टिपॉयज आसा, हांगा बेंचीस आसा, हे सगळे कचऱ्या पासून तेंच्यांनी जे प्लास्टीक वेस्ट जाता, जे वेस्ट जाता आमचे कसले कसले ते वेस्ट तेंच्यांनी कॉम्प्रेस करून हे तयार केल्ले आहा. म्हणल्यार इतले कितें कितें कचऱ्या पासून करूं येता आनी इतले बऱ्या रितीन करपाक जाता. आमचे कितलेशे बिचीस आसा, आमचे गार्डन्स आसतले, आमचे पब्लीक प्लेसीस आसतले. जर आमी आमचो कचरो जर सारको ट्रीट करून तेका जर आमी बऱ्या युजाक लायलो आनी अशें जर आमी बेंचीस केले, आमची केदी व्हडली टुरिजम स्टेट, कितलेशेच बेंचीस, कितलेसोच वेस्ट आसा पळय तो रियूज जावपाक शकता. पूण हो मॉडलाचेर अजून आमचो सरकारान केन्ना विचार करूंक ना. तेंच्यांनी व्हडले व्हडले स्टडी टूर्स केले, स्टडी ट्रिप्स केले, भायल्या भायल्या देशान गेले. आमच्या गोंया इंडियेनूच इतले कितें कितें आसा आनी हे सक्सेसफूल मॉडल आसा की हांगाल्यान शिकून वर्ल्डभर लोक वयता. आतां हे जाल्ल्या कारण हांगा एक बारीकसो मॉडल तेंच्यांनी केला, एक ब्युटिफूल एक डेमो कसो. सो अशी गार्डन्स आमी कितलीशी गोंयान क्रिएट करपाक शकता पब्लीक प्लेसींचेर, ज्या जाग्याचेर जाणटे बसपाक शकता, भुरगीं बसपाक शकता, सांजचे टायमपास करपाक शकता, टुरिस्ट बसपाक शकता. सिमिलर वे हांगा ते एक गार्डन आसा पळय, हांगा हे ब्युटिफूल एक तेंच्यांनी आनी एक हांगा एक मॉडल केला, ओपन एअर गार्डन आसा हे. हांगा परते प्रत्येक गजाल हांगाली जी आसा हे वाजा पासून, हे तुमी वाज आतां पयशा तेचो हांगा जर तुमी लागच्यान पयशा, हे वाज पासून तेंच्यांनी वेस्टा पासून तयार केला. हे वाज मागीर हांगा आमचे हांगा हे बेंचीस कितल्या बऱ्या तरेन तेंच्यांनी हे केल्ले आसा. हो सगळो मॉडल जो आसा पळय, हो मॉडल एक सक्सेसफूल मॉडल आसा आनी एक नंबर 1 मॉडल आसा इंडियेन. आनी एज अ गोंयकार आमकां वायट दिसता की आमी एक इतली ल्हान स्टेट जावन, येदो व्हडलो बजेट आसून पासून हे बारीक गजाली आमी करपाक शकना, सादे वेस्ट आमी मॅनेज करपाक शकना. कितलेशे गव्हर्मेंट येयले, कितले गेले, पूण वेस्ट मॅनेजमेंट करपाक ना. वेस्ट ते मॅनेज करपाची पॉलिसी कोणा कडेन ना, ते वील पॉवर कोणा कडेन ना. गोंय एक कचऱ्याचो ढीग जाल्लो आसा. गोंय एक आमचे सद्या एक गार्बेज जाल्ले आसा, गार्बेज सिटी जाल्ले, गार्बेज स्टेट जाल्ली आसा. हे जर क्लीन करतलो जाल्यार आमकां एक बरी पॉलिसी हाडपाक जाय, आमकां लोकां मदीं जागृताय हाडपाक जाय आनी तो सिस्टम क्रिएट करपाक जाय. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स वील वर्क टू क्रिएट दॅट सिस्टम. अशें गोंय एक निर्माण करया जे एक नितळ आसतलें, सुंदर आसतलें, सोबीत आसतलें, गार्बेज फ्री आसतलें आनी गार्बेज जे जाता ते ट्रीट जावन तेची बरे भाशेन विल्हेवाट लावन रियूज जावन कितें तरी प्रोडक्टीव आमी करतले.